नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. लोकांनी फुडाकार घेतिल्ल्यान आकांतवादी गोयात नाका ह्या वादग्रस्त तियात्राचो शोध जालो. तियात्रिस्तांक मेळटाले धमक्यो. श्रीराम सेनेन घाले याचिकेचेर कोर्टान दवरलो निकाल राखून. मायन्स आनी मिनरल्स कन्सेशन नेमात केंद्र सरकारान केल्ल्या दुरुस्तीक फिमीची हरकत. दुरुस्तीक लागून देशभर मायनिंग लिजांचे नूतनीकरणाचेर जातलो वायट परिणाम. गोयात बलात्कार प्रकरणांनी पूर्वपरस 67% वाढ. चोरी, घरफोडी, दरोड्यांनी वाढ. मात प्रकरणाचो तपास जालो म्हणो गृह मंत्रालयान विधानसभेत दिल्ल्या रिपोर्टांतल्यान स्पष्ट. प्रादेशीक आराखडो 2021 बेगोबेग रद्द करपाची सिटीजन ऑफ गोवाची मागणी. आराखड्यात शेत आनी खाजन जमनीची म्हायती ना. आणि रेन फॉरेस्ट चॅलेंज इंडियाक दोनापावला जाली सुरवात. भारतीय ऑफ रोड ड्रायव्हरांनी दाखयल्ल्या कुशळटायेन आरएफसीचो संस्थापक लुईस व्ही खोशी. खबर विस्तारान. आकांतवादी गोयात नाका ह्या वादग्रस्त तियात्राचो पयलो शो शेनवारा पुराय पुलीस संरक्षणात जालो. तियात्राक येवपी लोकांच्यो गाडयो फोडपाची तौसिफाक धमकी आयिल्ली. ताका लागून ताणें तियात्र फुडें धुकलिल्लो. पूण लोकांनी फुडाकार घेवन तियात्र दाखोवपाक लायले. मडगांव पुलिशेनूय पुराय सुरक्षा व्यवस्था दवरिल्ली. तियात्र प्रमोद मुथालिकाचेर बरोवन ताका आतंकवादी म्हणिल्ल्याचो दावो करून श्रीराम सेनेन कोर्टांत याचिका घाल्या. कोर्टान याचिकेवेलो निकाल राखून दवरला. गोंयकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यान शेनवारा जोडिल्लें हें व्हड जैत. तियात्रीस तौसिफुद्दीन हावेलीक शुक्रारा राती 2 वरांचेर धमकेचो फोन आयिल्लो. तियात्र पळोवपाक येवपाच्यो गाडयो जळोवपाची धमकी ताका दिल्ली. ताका लागून तियात्र फुडें धुकलपाचें तौसिफान थारायल्लें. मात लोकांनी फुडें सरून तियात्र शेनवारात सुरू करपाक तेंको दिल्ल्यान गोमंतक विद्यानिकेतनात तियात्र जालें. तियात्रिस्तांक आयिल्ल्या धमकेक लागून पुलिशेन बरेपैकी सुरक्षा व्यवस्था दवरिल्ली. बॉम्ब स्क्वॉड आनी खर तपासणी करून लोकांक गोवा विद्यानिकेतनात वचपाक दिलें. दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय म्हणटा, आपल्या कडेन लोकांनी सुरक्षा मागिल्ल्यान ती आपणे दिल्ली. मात तियात्रा आड कोर्टात केस आसा वा ना हाची म्हायती कोणेच दिवंक ना. आकांतवादी गोंयांत नाका हे तियात्र प्रमोद मुतालिकाक आकांतवादी म्हणिल्ल्याचो दावो करून शेनवारा सकाळी श्री राम सेनेन कोर्टात याचिका घाली. Goya filed the suit for permanent injunction. The court has heard all the facts and situation. He has taken the suit and he has resolved for the order. The reason is that because the founder president of the Sri Ram Sena, Pramod Mutalik, they have said him as a आतंकवादी. सवाल वो नाटक से नहीं है, सवाल वो हिडन एजेंडा जो है पीछे जो उनका सोच है, वो सोच है हमारा लड़ाई थी. तियात्रा वयल्यान जाल्ल्या वादा खातीर एनसीपीन बीजेपी सरकाराक जबाबदार धरला. This communal venom that is being spread, can it be safely said that this is state sponsored to divert attention from the burning problem the state is facing? May it be SEZ, may it be regional plan, may it be prices, you name it, malfunctioning of the health department, absolutely collapsed. To divert this, was there any communal problems, threats during the Congress regime? काँग्रेस म्हणटा हे बीजेपीन चलयल्लें तालिबानीकरण. We feel that the state is slowly progressing towards Talibanization. The way the social terror have been propping up since the day the Bharatiya Janata Party government has come to the center. तियात्र सोपतकच तौसिफ मिडिया कडेन उलयलो. पूण थोडे तियात्र पळयनासतना ह्या तियात्राचो भलतोच आवाज केलो की आमी तियात्र प्रमोद मुतालिकाचेर बरयला म्हणून. पूण तियात्र प्रमोद मुतालिकाचेर नासलो. मुतालिक हांवें बॅनराची मेन्शन केला, पूण मुतालिक जायते जाण आसता. फेर्नांडीस जायते आसा, शेख जायते आसा, मिरजकर जायते जाण आसा. पूण ताचो अर्थ असो न्ही हांवें तियात्र प्रमोद मुतालिकाचेर बरयला म्हणून. म्हणजे सांगणें एकूच दिसान दीस आमच्या गोंयांतली शांती काबार जायत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायन्स आनी मिनरल्स कन्सेशन नेमात केंद्र सरकारान केल्ल्या दुरुस्तीक फिमीन हरकत घेतल्या. ह्या दुरुस्तीक लागून मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण करपाचेर वायट परिणाम जातलो अशें फिमीचें म्हणणें. केंद्रीय खण मंत्रालयान नेमात केल्ल्या दुरुस्तीक लागून डीम्ड तरतूद फक्त 2 वर्सांच लागू आसतली. लिजांचे नूतनीकरण करपाचे अर्ज बऱ्याच राज्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यां मुखार कितलीशींच वर्सां पडून आसात. नव्या दुरुस्तीक लागून ह्यो सगळ्यो लिजी रद्द जातल्यो अशें फिमी म्हणटा.
केंद्र सरकारान हालींच मायन्स आनी मिनरल्स कन्सेशन्स नेमान दुरुस्ती केल्या. ह्या दुरुस्ती प्रमाण लिझींचे नूतनीकरण करपा खातीर मुजत सोंपच्या पयलीं केल्ल्या अर्जाचेर सरकारान कांयच निर्णय घेतलो ना जाल्यार डीम्ड तरतुदी प्रमाण लिझाची मुजत चडांत चड 2 वर्सांच वाडटली. लिझींचे नूतनीकरण करपा खातीर केल्ले अर्ज बऱ्याच राज्यांनी कितलींशींच वर्सां पडून आसात. ह्या नव्या दुरुस्तीक लागून आतां ह्यो सगळ्यो लिझी रद्द जाल्यात अशी भिरांत फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीजान म्हळ्यार फिमीन उक्तायल्या. तशें निवेदन तांणी खण खात्याच्या सचिवाक भेटयलां. फिमीच्या ह्या पत्राची केंद्र सरकारान नोंद घेतल्या. लिझांचें नूतनीकरण करपा खातीर कितले अर्ज पडून आसात ताची म्हायती 14 ऑगस्टा पयलीं दिवची अशी सुचोवणी सगळ्या राज्यांक केंद्र सरकारान केल्या. खण खात्यान मागयल्ली म्हायती: मायनिंग लिझांचो आंकडो, लीज सोंपपाची तारीख, नूतनीकरणा खातीर केल्ल्या अर्जांची तारीख, अर्ज केन्ना सावन पडून आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. पोरू परस अंदू गोंयांत बलात्कारांच्या केशींत 67% वाड जाल्या. गृह मंत्रालयान विधानसभेत दिल्ल्या रिपोर्टांतल्यान हें स्पश्ट जालां. इतलेंच न्हय तर चोरी, घरफोडी आनी दरोडे प्रकरणांनी वाड जाल्या. पूण गुन्यांवकारांक सोदपाची टक्केवारी मात सापूच उणी आसा. पळयात रिपोर्ट. एप्रिल 2012 ते मार्च 2013च्या तुळेन एप्रिल 2013 ते मार्च 2014 मेरेन गुन्यांवकारी प्रकरणांनी 35% वाड जाल्या. गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत दिल्ल्या रिपोर्टान हे स्पष्ट केलां. पूण शॉकात करपी गजाल म्हळ्यार बलात्कार प्रकरणांनी 67% वाड जाल्या. गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर बलात्काराच्यो 95 केशी नोंद जाल्यात आनी पुलिसांनी 90 प्रकरणांचो तपास लायला. ह्याच काळान दरोड्यांनी 167% वाड जाल्ल्याचे रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जाला. चोरी प्रकरणांनी 10% वाड जाल्या. चोरी आनी दरोडे प्रकरणांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. ताका लागून गोंय पुलिसां मुखार तांचो सोद लावपाचें मोठें आव्हान आसा. पूण ह्या प्रकरणांचो सोद लावपाची टक्केवारी पळयल्यार ती खूब कमी आसा. एप्रिल 2013 ते मार्च 2014 मेरेन 1161 चोरयेची प्रकरणां नोंद जाल्यात. पूण तातूंतल्या फक्त 350 केशींचो तपास लागला. ह्याच काळान 408 घरफोडी प्रकरणां नोंद जाल्यात. तातूंतल्या 105 केशींचो तपास लागला. गुन्यांवाचेर आळाबंद हाडपा खातीर आनी तांचो तपास लावपा खातीर सरकारान जायती पावलां उबारल्यात अशी माहिती गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत दिल्या. पूण हो रिपोर्ट पळयलो जाल्यार गुन्यांवकारी प्रकरणांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा आनी तांचो तपास लावपाचो आंकडो मात कमी जायत चल्ला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.